केन्ना चिंतून ना तो इतले डिस्टर्ब जातलो म्हण जो आमी आदले दिसा प्रेस घेतिल्लो पळय ताजेर आमी फकत म्हणिल्लें की जी कमिटी तेणी एनावन्स केल्ली की मोती दोंगरा रिहॅबिलिटेशन करपाक एक कमिटी करता डेप्युटी कलेक्टर मागीर म्युनिसिपल इंजिनियर आनी कोण कोणाक घेवन कमिटी करता आनी ते डिसायड करताले कशे भाशेन रिहॅबिलिटेशन करपाक सो आमी फक्त ताका एक्सपोज केल्लो कळ्ळां की ताजी कमिटीची हिस्ट्रीच आहा म्हण आमी सांगिल्लें की कशे भाशेन एक कमिटी केल्ली बरी पयली 10-20 वर्स पयलीं प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशन कमिटी म्हण काडली आनी तातूंतल्यान 3 फ्लायओवर बांदता म्हण लोकांक स्वप्न दाखयलें एक कोंबाक एक स्टेट बँक मार्लीज आनी एक हांगा बँक ऑफ बरोडा कडेन तो कोंबाचो इतली इम्पॉर्टंट आसून तो आजून पासून जावना दुसरी कमिटी आमी दाखयली ताका जेन्ना गोवा फावंडेशनान एक हें दिल्लो प्रोपोजल दिल्लो की आपण 4.6 crores ते ओल्ड डंपा तो काडटा म्हण तेणी ताका खंय तरी बोलावपा खातीर सँक्शन केलीच तो हें फंड 4.6 crores प्रोपोजल सँक्शन केलो आनी तेजे बरोबर एक कमिटी दिली टू फॉलो कोडल प्रोसिजर्स आनी ही कमिटी बसून फायनली कांयच जावना कित्याक गोवा फावंडेशन वॉज नॉट अ कॉन्ट्रॅक्टर आनी जेन्ना तूं कोडल फॉर्मेलिटीज म्हणटा जाल्यार टेंडर येता सो टेंडर नासतना ताका दिवपाक शकना कित्याक तो रेजिस्टर्ड कॉन्ट्रॅक्टर ना सो ती कमिटी तशी पाड पडली मागीर आनी एक कमिटी काडली जेन्ना आमी कावन्सिलान टेंडर केलो फॉर प्लांट घालपा खातीर एक फॅसिलिटी घालपा खातीर हांगा ससऱ्यार आनी जेन्ना एक एजन्सी एक कंपनी जेन्ना क्वॉलिफाय जायनासलो फक्त ते कंपनीक वर्क ऑर्डर दिवपा खातीर एक कमिटी म्हण काडली HPCC हाय पावर्ड कोऑर्डिनेशन कमिटी आनी तेन्ना तो चीफ मिनिस्टर आहा आनी तो तेजो चेअरमॅन चीफ मिनिस्टर जाल्ले नात्यान आनी 2011 ते 2019 जेन्ना फोमेंतो सोडून गेलो त्या टायमार पासून कितें जालें तें सगळें खबर आहा 12 कोटी पयलीं सद्या ते फोमेंतोक फारीक केले दोल कितें एक व्हडलें दोंगर दवरून गेला आनी तरीपसान आनी एक 35 crores एक तरसाद आहा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे तकलेर कितें आर्बिट्रेशन एक केस चलता सो ही तेगेली सगळी हिस्ट्री काडली आमी एज फार एज कमिटीज कन्सर्न आनी ह्योय कमिटींतल्यान कांयच भायर येवपाना हें आमकां खबर आहा कित्याक एक पयलीं सद्या कळपा जाय लोकांक की हो एवरी इलेक्शना टायमार ह्यो मोती दोंगर कित्याक उस्पिता सो तोच उस्पिता आनी मागीर दाखयता कोण तरी मोडपा सोदता आपूण प्रोटेक्ट करता सांगपा म्हळ्यार हो स्टेटमेंट जेन्ना ही मॅटर हायकोर्टान आसा हायकोर्ट शूड एक कंटेम्प जावपाक शकता हो ताज स्टेटमेंट बिकॉज ही इज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव तो सादो मनीस स्टेटमेंट काडपाक ही इज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तो असले स्टेटमेंट काडटा जेन्ना केस सबज्युडिस आहा इट अमाउंट्स टू कंटेम्प सांगपा म्हळ्यार हायकोर्ट कॅन टेक कॉग्निजन्स ऑफ दीस कित्याक हायकोर्टा मुखार आहा तेन्ना तूं कशें सांगपाक शकता आपूण प्रोटेक्ट करतलो आनी कितें आहा तें कायद्यान आहा तें जावपा तें जातलें तूं कसलो रायट ना असले स्टेटमेंट करपाक पूण हातून दाखोवन दिता की आमी जेन्ना ताका एक्सपोज केलो तें ताका खंय तरी खटकलां आनी ते खातीर हेणी हो इतले आउटबस्ट केला